जेजू तूं मनशा खातीर मेलोय, जिविताचे जोरी व्हांवलोल्यो आनी सगळ्या संवसाराक काकुटीचो सागोर उक्तो जालो। जिविताचे जोरी ओगोनीत देव काकुटी सगळ्या संवसाराक काकुटीन बुडोय आनी तीच आमचे रोखोय। ओ रोगताक आनी उदकाक तुमी काकुटीची चोर कोशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवलोली, हांव तुजेर पातयेता। पवित्र कुर्साचे कुरवे न्यार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन। आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमचे पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांत उलय आमकां निवार। आमेन। नमान मरे कुरपें बोलले सर्वेस्पो तुज्या ताईसा, ओस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू। बागेंती मरे देवाचे माये, आमा बापया हाती न ते कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार। आमेन। सोत मानता देवा सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोमिया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मोरे ताय सोलमलो, कोस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार चोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ले मोदे देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्यान बसला, थंयच्यान जिव्या आनी मेलेल्यांची मोडसुबी करून येतलो। सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सोबे, भक्तांचो एकठाल, पातकांचे भोगसणे, कुडीचे जेवणपण, सासणाचे जिवीत। आमेन। सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुज्या भोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर, जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुज्या भोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर, जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या भोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर।
जेजूच्या बोदकेस कोष्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोष्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोष्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोष्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोष्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोष्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या भोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगल्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या भोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगल्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या भोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगल्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर.
जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. पवित्र देवा, पवित्र पदवीदारा, पवित्र मोन्नावीण, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. पवित्र देवा, पवित्र पदवीदारा, पवित्र मोन्नावीण, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. पवित्र देवा, पवित्र पदवीदारा, पवित्र मोन्नावीण, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. बहु पवित्र देवा, स्वर्ग आणि संसार तुझ्या वैभवान भरला. तू पवित्र देव, देखून तुझे मुखार सत्संगी पडून तुका नमस्कार करता. सगळे काळजान, सगळे मनान, सगळे शक्ती दोनी हांव तुका नमस्कार करता. दोनी हांव तुजे मुखार सत्संगी पडटा. देवाचे देवा तूं देव म्हूण हांव सत मानता. तुजी भक्ती आनी तुजी आराधना, तुजी महिमा आनी वाखाणी, मोग आनी भोगसणी, तुजी काकलूत आनी दया हांव सत मानता. जेन्ना पवित्रपण तुझे पळयतना तुझ्या रूपकाराची नोंद लायता. म्हजे वंदवणे बोयसाता तुजीच मुखार. संतोष भोगता म्हाका येवंक तुजे वेंगी. म्हज्यो कुशी सुपून जाता तुज्या एकवटाच्या आसऱ्या. म्हज्यो वंदवण्यो बोयसाता तुजीच मुखार. नमस्कार तुका करता हांव दुनिया. हांव जिवच्या कारा नोमान करूंक तुका. नमस्कार तुका
duka kurtau dunia Auju cakara Noman kuruk duka Sugri sangat Namaskar duka Kurtau dunia Auju cakara Noman kurung duka Namaskar duka Kurtau dunia Auju cakara Noman kurung duka थोडेच वेळ मौन शांत करू शांत कर मौन या त्या चितनांनी या त्या घडण्यांनी घुसपल्लें आसा हे वेळार मौन शांत कर कित्याक तूं देवा मुखार आसाय सोर पदवीदार देव स्वर्ग आनी संवसाराचो रचणार किरीत चालत्या साद्या हुंड्याच्या रुपान हो देव तुजे मुखार हाजीर आसा लांब स्वास घे लांब स्वास घे
सर्वेश्वराक सदांकाल आर्गां अस्वास असपर्यंत हांव तुका वाखाणटलो देवा. तूं म्हजो रुसल्यार म्हूण हांव परगोट करतालो. म्हज्या जिवितांतलें बरें वायट, दूख आनी खोश, पिडा आनी संकोश, दुख आनी खोश, दुनिया हे वाखणीन हांव तुका भेटयता. हे वाखणीन हांव तुका भेटयता. तुजे पोरजे मुखार, तुवें विसवल्या मुखार जमा जावन तुजी हांव वाखाणी करता. तूं म्हजो देव. Praise the Lord. Hallelujah. 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 जमल्या तुका वाखाणू, उर्बेन गीत गावू, बरें तें तुका दिवू, सगळी जीण भेटू. जमल्या तुका वाखाणू, जमल्या तुका वाखाणू, उर्बेन गीत गावू, उर्बेन गीत गावू, बरें तें तुका दिवू, बरें तें तुका दिवू. सगळी जीण भेटू, सगळी जीण भेटू. मागता आमी काळजांता, मागता आमी काळजांता. दी तुजी सोबती कृपा, दी तुजी सोबती कृपा. म्हणून सदांकाल तुका, म्हणून सदांकाल तुका. आबा बाबा, आबा बाबा. मागता आमी काळजांता, मागता आमी काळजांता. दी तुजी सोबती कृपा, दी तुजी सोबती कृपा. म्हणून सदांकाल तुका, म्हणून सदांकाल तुका. आबा बाबा, आबा बाबा. जमल्या तुका दिन वासून, जमल्या तुका दिन वासून. मोहिमा तुका दिवू, मोहिमा तुका दिवू, बरें तें तुका दिवू, बरें तें तुका दिवू. काळजाई भेटू, काळजाई भेटू. जमल्या तुका दिन वासून, जमल्या तुका दिन वासून. मोहिमा तुका दिवू, मोहिमा तुका दिवू. सगळें तुका समर्पूं, सगळें तुका समर्पूं. सगळी जीण भेटू, सगळी जीण भेटू. मागता आमी तुजे काळजांता, मागता आमी काळजांता. दी तुजी शक्ती कृपा, दी तुजी शक्ती कृपा. म्हणून सदांकाल तुका, म्हणून सदांकाल तुका. आबा बाबा, आबा बाबा. मागता आमी काळजांता, मागता आमी काळजांता. दी तुजी शक्ती कृपा, दी तुजी शक्ती कृपा. म्हणून सदांकाल तुका, म्हणून सदांकाल तुका. आबा बाबा,
महिमा दुका देवा बापा, महिमा दुका पवित्र आत्म्या, महिमा दुका जीसू ख्रिस्त, महिमा तुझे पूर्वी कधी जाजीरपणा कधी तुका दिनवास शिकन Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.
देवाक आमी वखणटाव आनी देवाची उतर आयकूंक आमी तयार आसा म्हूण व्हडल्यान एक ताळ्यांची भेट आमी देवाक भेटुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 देवा उतर सांगता कान आसलेल्यांनी कितें आयकुचें? देवाची देवाची कितें आसलेल्यांनी? कान आसलेल्यांनी देवाची उतर. कम ऑन. कितें आसलेल्यांनी? कान आसलेल्यांनी. दोन भाशेचे कानाची गरज. हेय कानाची गरज आनीक भितरल्या बी कानाची. हे देवा उतर म्हाका. हे देवा उतर कोणाक? म्हाका. दुनिया म्हजी हेय बी खान आनी हेय बी खान. कितें कर? कितें कर? जायत पावटी पयलो देंवचार हुंचकान बंद करता जाणा. हुंचकान बंद करता. पयले दोळे बंद करता. कितें बंद जातात? पूण देवा सांग देवा म्हजे दोळे उक्ते कर. आनी दोळे बंद जाले सगळें बंद जाणात तुमी. दिल्ले उपरांत तुमी खंयच्या संवसारांत येता जाणात कांय खबर ना. कोणाक घरांतल्यान भायर लेगून उखलून खंय तर आनी खंय व्हरून लेगून दवरले थोड्यांक कांय उडगास आनी तांकां कितें कर ते फास्ट स्लीप. पूण देवा बी उतर आयकता आसतना देंवचार पयलीं कितें बंद करता? कितें बंद करता? दोळे. आनी दोळे बंद जाले उपरांत हे कानान कितें उक्ते आहाय ते. हे कान बंद जायनाय ते उक्ते आहाय. मागीर हे दोळे बंद जाले मागीर सगळें बंद जालें. एवरीथींग इज स्टॉप. पयली वज दोळे बंद जावंक दिनाका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देंवचार पयले बंद करूंक सोदता कितें? दोळे. आनी दोळे बंद केले मागीर सांगला सगळें कितें? बंद. मागीर हात आमी. पूण केन्ना देवा उतर आयकता आसतना दोळे बंद जावंक दिनाका. देंवसराक सांग. देंवसरा देव मंदिरान बी येता आसतना देंवसरा भायर दोन येवपा जाय म्हणटाय ती. खंय दोन येवपा जाय. आनी एक बायल म्हाका सांगताली फादर म्हाका सदां वाज येतालो. कितें आयकूंक? कितें आयकूंक? देवाचें उतर आयकूंक. आनीक हांवें म्हणलें तुका तर देवा उतर आयकूंक वाज येतालो जाल्यार संवसारांतली सगळी घाण गिट्टाण माती गबर आयकूंक तुका उमेद येताली. फादर तुका कितको कळ्ळें? फादर तुका कितून कळ्ळें? सगळें घाण गुट्टाण गार्बेज सगळें आयकूंक म्हाका बरें आसा म्हणून वय म्हणलें. आयदो मनीस एक देवा बरोबर आसता नाजाल्यार देंवसरा बरोबर. तुवें म्हाका सांगिल्लें म्हणलें देवा उतर आयकूंक कितें येता म्हाका? वाज येतालो. पूण देंवसरा उतर आयकूंक तूं कितें येतली? उमेद येतली. आनी तूं उमेदीन आयकतली. वय रे फादर लोक तेचे भायल्यान वयता तेन्ना न्हू आपयतालीं. आगो तेंगे कितें जाल गो? आगो तेगे कितें जाल गो? ती भाड्या वयताय ते सायडीन आनी ती तर येयना जाल्यार आगो कितें जाल गो? जाप केलें ना मुगो? सगळी नाका जाल्ली. तितलें न्हू हें सगळें नाका जाल्लें आयकलें. नाका जाल्लें मनान काळजांत दवरलें आनी सगळें बरेंपण घडटा. होय ना वायट घडटा. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. म्हणटरी देवा उतर आयक. देवा उतर आयक. कितें म्हणलां हांवें? देवा उतर. तुज्या ओतम्यांक जे कुडीक जे काळजाक जे मनान सांग. कोणा उतर आयक? आनी दोळ्यांकूय सांग. मातशें उपकार कोन्न देवा उतर आयकत आसतना कितें करनाका तूं? गांठो मारनाकात. कितें मारनाकात? गांठो
मान नाकात. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. वर्ल्डन हालेलुया. 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 पण आयज हांव ल्हानसो नियाळ करूं येता तो म्हणल्यार देव म्हजो मोग करता. देव देव म्हजो मोग करता. तुमकां दिसता ते भाशेन पयले फावट आयकत आसताय. देव म्हजो हें आमी मनान घट दवरूं जाय. घट दवरूं जाय. पण देव म्हजो मोग करता. God's care for me. देव म्हजो मोग करता. कोणूच म्हाका केअर करूं, कोणूच म्हजो मोग ना करूं, कोणूच म्हाका जाप ना दिवं, पूण देव व्हडल्यान आवाज बरो येयलो ना. सांगूं जाय देव म्हजो मोग करता म्हणून. कितें म्हणटा आमी देवा उतर सांगता बागेवन पावलू रोमकारां बरोवन सांगता काळजां सोत मानशी आनी ओटांनी उसारची तुजें थारोवण जातलें. म्हण काळजां सोत मान देव म्हजो मोग करता आनी ओटांनी कितें कर उचार. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 देव म्हजो मोग करता आनी देवाक हांव एक विचित्र देवाक हांव एक विचित्र म्हळ्यार कितें? कम ऑन. विचित्र केन्ना आयकलें? युनिक म्हणून आयकलां? युनिक. आय एम स्पेशल. कोणाक? म्हणजे घरान घडये हांव स्पेशल न्हय जायत. म्हणजे वाड्यान घडये हांव स्पेशल न्हय जायत. म्हणजे समुदायान हांव घडये स्पेशल न्हय जायत. पूण देवाक हांव स्पेशल एंड युनिक. म्हळ्यार कितें? इंग्लीश उतरां ती आमकां कोंकणींतलीं उतरां नात. युनिक म्हणल्यार म्हजे भाशेन कोण ना. पूण बाबणो हे देवाक हांव स्पेशल. तुमी केन्ना बरयलां हॉटेलान गेल्यार टुडे स्पेशल म्हण आसता न्हू? केन्ना वाचूं ना तुमी? स्पेशल. हॉटेलान गेल्यार तेगे भाजी आसता. त्या हॉटेलाची एक भाजी कसली आसतली? सगळी भाजी आसतली आनी मागीर कितें आसतली? स्पेशल. म्हळ्यार स्पेशल म्हणटा ती दुसऱ्या हॉटेलान मेळना. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 आय एम अ स्पेशल म्हळ्यार कितें जाता? आय एम अ स्पेशल म्हळ्यार कितें जाता? म्हजे सारको आनीक कोण ना. तो मनास कितें उरलें? वय मनास उरलें. नो प्रॉब्लम. मुडशी सारको आनीक कोण ना. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 फुडें हांव स्पेशल. फुडें म्हाका स्पेशल न्हय जायत. म्हज्या भुरग्यांक हांव स्पेशल न्हय जायत. म्हज्या शेजाऱ्यांक घरच्यांक हांव स्पेशल न्हय जायत. पूण म्हज्या देवाक हांव स्पेशल. म्हज्या देवाक हांव स्पेशल. यू आर अ स्पेशल पर्सन. भावनो आमी देवाक स्पेशल. आमी देवाक एक विचित्र भाशेची. कित्या वयल्यान कळटा? देवाक आमी स्पेशल कित्या वयल्यान कळटा? केन्ना चिंतला तुमी? ना आज चिंतात. हांव स्पेशल. त्या हॉटेलान ती भाजी स्पेशल. कळ्ळें? कित्याक ती भाजी स्पेशल? देवाक आमी स्पेशल कित्याक? कित्याक अशें दिसता? हांव देवाक स्पेशल. देव म्हाका स्पेशल. कित्याक देवा सारको आनी देव ना.
हे देवाक हे देव म्हाका स्पेशल आनी हांव देवाक स्पेशल. हे देवा सारको आनी देव ना आनी म्हजे सारको आनी मनीस कम ऑन ना. God is also special for me and I am also special for God. हांव देवाक स्पेशल आनी हो देव म्हाका स्पेशल. हे देवा सारको आनी देव ना. कित्याक वयल्यार म्हणटले तुमी? खंय हॉटेलान तो कडेन मसाला डिफरंट जायत, तेजी रेसिपी दुसरी जायत, वो तेजी करपाची पद्दत दुसरी जायत, कितें तरी आसतलें न्हू. बेश्टे स्पेशल म्हणून आतां आं चण्याची भाजी आनी ती स्पेशल भाजी एकूच दिसता. कितें म्हणटलो लोक? स्पेशल म्हणटलो ना. हे देवाक आमी कित्याक स्पेशल? रावा रावा आत्माशें कोण कितून पास जाता या कितें म्हण गो? व्हडलें एक ताळ्याची भेट आमी देवाक भेटुया. व्हडल्यान ही आमची भयण सांगता देव आमचो मोगाळ आनीक तेज भाशेन मोगाळ आनी काकुसार देव आनी मनीस लेगून ना. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देव मोगाळ आनी काकुसार. हाजी सारको काकुसार देव ना आनी आजची सारको काकुसार मनीसूय बी. प्रेज लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आनी कितें आसूं येता स्पेशल ऑफ गॉड? ते देवाची स्पेशलिटी आनी कितें आसूं येता? आमची भयण रोजिता सांगता देवान तूं स्पेशल म्हूण देवान म्हाका रोचला. स्पेशल देवान म्हाका स्पेशल रोचला. स्पेशल देवान म्हाका व्हडल्यान स्पेशल Special देवान देवान म्हाका म्हाका स्पेशल special रोचला. रोचला. स्पेशल Special देवान देवान म्हाका म्हाका स्पेशल special रोचला. रोचला. प्रेज लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. स्पेशल देवान म्हाका स्पेशल रोचला. आनी कित्याक लागून सांग येता? एक देव मोगाळ काकुसार, दुसरें स्पेशल देवान म्हाका स्पेशल रोचला. दुसरें कितें? बोगसणें. हो देव सगळ्यांक आनी सगळ्या वेळार आनी सगळें बोगसूंक तयार. देव सगळ्यांक सगळें सगळ्या वेळार कितें बोगसूंक ही स्पेशलिटी. प्रेज लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. स्पेशल देवाची स्पेशलिटी सगळ्यांक सगळ्या वेळार सगळे सुवातेर देव कितें करूंक तयार? कितें करूंक तयार? बोगसूंक तयार. मातशें पळयात बायबल उक्ती करात. Luke chapter 23 verse 39 onward. लुकाची शुभवर्तमान 23 वळी 30 आनी 9. कोणा लागीं बायबल आसा मातशी उक्ती करात. बायबल उक्ती करात. कमॉन, ताचे लागीं बायबल आसा ती उक्ती करात. वाच कोण एकटो वाच. म्हजे फाटल्यान म्हणत ना जाल्यार कुर्सार उमकळटोल्या गुन्यावा कारांतल्या एकल्यान ताची निंदा करून म्हळें तूं क्रिस्त न्हय तर तुका आनी आमकांय सोडय. पूण दुसऱ्यान जाप दिवन अशी बोबाट केली. कास्तीक तूं सांपडलेलो आसतना तूं देवाक भियेनाय
आमकां तरी हे नितीन फावो जाला आमच्या कर्तुबा प्रमाणे आमी भोगताव पूण हाणें कांयच वायट करूंक ना आनी ताणें म्हळें जेजू रायपणाची पदवी घेवन तूं येताय तेन्ना म्हजो उगडास कर आनी जेजून ताका जाप दिली हांव तुका सांगता आयज तूं म्हजे सांगाता वैकुंठांत आसतलोय प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 ह्या देवाची स्पेशालिटी कितें म्हणलां ते आमचे भयणीन भोगसणें हे चोराक खुर्सार मारले दोगूय चोरांक खुर्सार मारले कित्याक म्हूण मारले बरें दिसताले काळे काळे कीट बरें दिसनासले वय कित्याक म्हूण मारले वायट केल्लें इल्लेंच न्हय वायट केल्लें ह्या मनशांक समाजान मनशां मदें रावपाचो अधिकार ना आमच्या भारत देशान कॅपिटल पनिशमेंट कितें जाणा तुमी कॅपिटल पनिशमेंट म्हणजे तांकां कॅपिटल पनिशमेंट तांकां रावपाचो आनी निमणें पनिशमेंट निमणें मुख्य पनिशमेंट निमणें पनिशमेंट कसलें तें जाणा तुमी फाशी कित्याक फाशी तुवें धाकटें खून केलो धाकटें कितें केलें धाकटें पनिशमेंट आनी निमणें पनिशमेंट म्हणल्यार कितें फाशी गोळा काडप बेशी गोळा काडून दिवप न्हू तेजी स्टेटमेंट गरजेचो हँग टील डेथ हँग टील डेथ हँग न्हू जज जशें हांव शिकलां ते भाशेन तांकां हँग टील डेथ म्हणल्यार मरो पर्यंत कितें कर गोळार काडून दवर आनी तांकां गोळार काडटा तेन्ना सगळे ऑफिशियल मनीस आसूं जायो आनी एक दोतोर बी आसूं जायो कोण आसूं जायो कितें करपाक त्या दोतोरान सर्टिफाय करूंक जायो हो गोळार मारलेलो मनीस कितें जाला मेला आनी गोळार मारलेलो मनीस मेला हें दोतोरान सांगल्या उपरांतूच ताका कितें करूं येता सकल दिवं येता ना जाल्यार ताका सकल दिवपाक जायना म्हणटकीर तेजें हें म्हणटा स्टेटमेंट हे भशेन आसता हँग टील डेथ मरो पर्यंत गोळार म्हणटकीर तांकां कॅपिटल पनिशमेंट म्हणल्यार निमणें पनिशमेंट आनी पनिशमेंट ना इंडियेक आमच्या भारत देशांत कॅपिटल पनिशमेंट म्हणल्यार हँग टील डेथ मरो पर्यंत गोळार काडून दवर आनी मेल उपरांत पनिशमेंट दिवं येता जाता ना दॅट कॉल्ड कॅपिटल पनिशमेंट रोमकारांची परंपरे प्रमाणे कॅपिटल पनिशमेंट कितें खुर्सार निमणें पनिशमेंट मरो पर्यंत खुर्सार खेळावप आनी हे कॅपिटल पनिशमेंट म्हणटात तें निमणें पनिशमेंट म्हणटात तें कोणाक दिताले एकान जियेवपाचो आनीक अधिकार ना मला कोणाक दितात तें ह्या मनशाक आनीक आनी जियेवपाचो अधिकार ना आनीक आनी तूं जर जियेवपाचो अधिकार ना जाल्यार तूं आनीक आनी खून चोरयो आनी किरमी तूं करपा ना ताका लागून निमणें पनिशमेंट दी आनी त्या मनशाक कितें कर काबार कर सोज मला हांवें कितें सांगलां तें पूण हे दोग चोरांक खुर्सार किडायले हे दोगूय चोरांक आनी जियेवपाचो अधिकार ना आनी अशे चोराक एकट्यान म्हणलें
तूं क्रिस्त जाल्यार तुकाय बी सोडय आनीक आमकांय सोडय. तूं देव जाल्यार तुकाय सोडय आनी आमकांय सोडय. आमकांय खुर्सार मारल्यात तुकाय खुर्सार मारल्या. तुवें एक चोर आनी आमी व्हडल्या कासाचे चोरगुडे एकट्याचेर. दुसऱ्यान म्हणलें एक खासी कासान तूं मातूय भियेनाय. आमकां आमच्या कोन्या प्रमाणे फावो. आमकां म्हाका हें फावो पूण तुका हें फावो न्हय सोमिया. देखून तूं स्वर्गार येताय तेन्ना म्हजो कितें कर उडगास कर. आनी जेजून ताका कितें केलो बोगशिलो बोगसूंक ना बोगशिलो. आनी जेजू म्हणें हांव तुका खरेंच सांगता बेश्टें ना हांव नको तुका बोगशिलो जाल्यार हांवें तुका बोगशिलो जाय पूण बाप बोगशिलो नको पवित्र आत्मा बोगशिलो ना. हांव तुका खरेंच सांगता. कितें सांगता आयज तूं म्हज्या सांगाताक वैकुंठान आसतलोय. वैकुंठ म्हळ्यार कितें देवाच्या राज्यांत स्वर्गार आसतलोय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. देव काकुसार देव मोगार देव बोगशिता देव आमकां रोसता. आनी कितें जावं येता ह्या देवाची स्पेशलिटी. आनी ह्या देवाची आमची सगळे देवाची स्पेशलिटी कितें कोण सांगता. एनीवन. देव आमकां देव म्हाका ओके. आनी कितें देव म्हाका बरें. हां आनी कितें म्हाका एक उतर जाय. देव म्हाका बरें वेरी गूड. देव म्हजो मोग कोत्ता. देव म्हजो मोग कोत्ता. तेजे पयलें देव म्हजो मोग कोत्ता मागीर येता हांव. ती भुरगीं गुंगडे कितें कितें घालून वताय स्कुलाची कितें घालून वताय. हां फर्स्ट क्लू देव म्हाका डॅश कोणें एक क्लू भुरगीं गुंगटेक कितें कितें घालून भोंवतात स्कुलाची. आयडी प्रूफ. वॉट इज दॅट आयडी प्रूफ कित्याक घालतात तो. नेक्स्ट आयडी प्रूफ कित्याक घालताय नांव आहा. ते आयडी प्रूफ एक पयलो उपरांत कितें जाता होय कितें जाता वळखो मेळटा. म्हणल्यार देव क्रिस्तिया देव तुका वळखता. देव आमकां एक एकट्या वळखता. भुरगे सांगता हांव तुका वळखना. आवय बापूय भुरग्यांक सांगता हांव तुका वळखना. भयण भावाक सांगता हांव तुका. शेजारी तुका हांव तुका. आनी तितून पेदरूनय म्हणलें कितें म्हणलें हांव ताका वळखोच ना. पूण बाबा न्हू देव म्हाका आनी तुका वळखता. देव म्हाका आनी तुका वळखता. पूण पयलें आमच्या मनान आसूं दी गॉड इज अ क्रिएटेड यू. देवान म्हाका रोसला. कोणें म्हाका रोसला. कोणें म्हाका रोसला. देवान म्हाका रोसला. देवान आख्खो संवसार रोसला. देवान हो आख्खो दिसता आनी ना दिसता तें मोळो म्हण केदें रे देवा. वाव तो पावस येसान पडला नको असो पावस एकूच दीस आफ्रिकाच्या देशान पडला. तो लोक इतलो ताळयो पेटून आख्खी देवा वाखाणटलो. हो आमच्या गोंयांत पावस पडटा तर ज्या गांवांत पावस पडना सारकी गरमी उदक ना झाडां पाडां हांव नको ती कशी देवाक हार घायतली. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देवान स्वर्ग आनी संवसार दिसता आनी ना दिसता हें सगळें कोणें रोसलां. देवान रोसलां. बूक ऑफ जेनेसीस उत्पत्तीचें पुस्तक चॅप्टर 1 verse 1 to 5. कशें देव रोसता
कशी भाशेन हो रोसणार देव वो रोसता तें आमकां मेळटा. पयलींच पुस्तक ती कोत्ता आसतना पयल्याच वळींनी पयली वळ पळोवया आमी. बुक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 5. देव संवसार रोसता. कोण संवसार रोसता? पळया पयली वळ वाचात सगळीं बरोबर. बुक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 5. 1 2 3 4. ओरुंबाक देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रोसली. कितें म्हणलां आनी पावटी? ओरुंबाक देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रोसली. सुरवातीक देवान स्वर्ग हें कोणागे कोण रावतालो स्वर्गार? देव रावतालो. देवाचें सिंहासन. सकल ना हूंय वयर. सकल न्हू वयर. स्वर्ग आनीक पृथ्वी रोसली. कितें रोसली? स्वर्ग आनीक पृथ्वी रोसली. ओरुंबाक खंयच्या वर्साक? कोण जाणा? जाणाले म्हाका सांगाय. हांव नको. खंयच्या वर्साक आमी नको. ओरुंबाक म्हणल्यार इन गिलबड्यांनी सांगलें हांवें. ओरुंबाक म्हणल्यार खंयच्या वर्साक ते आमी नको. इन हिब्रू भाशेचो बारशीत आनी इंग्लीश भाशेन म्हणटा इन द बिगिनींग. सज म्हणल्यार भुरगे इस्कॉलान कितें शिकूया नको. देवान संवसार रचलो ना म्हणटलो ते आनी कोण संवसार रचलो. इन द बिगिनींग के खंयच्या वर्साक किती मिलियन्स आनी बिलियन्स आमी नको. इन द बिगिनींग कांयच नासलें. तेन्ना देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रोसली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. स्वर्ग देवाचें सिंहासन. कोणाचें सिंहासन? देवाचें सिंहासन. हे देव व्हडलें मळब तेजी वयर आनी कितें कितें आहा कोण जाणा देवा. आमी नको ते दिसती लेगून पडना. हे दोळ्यान ते दिसती लेगून पडना. ही जमीन केदी कितें कितें जमनी भरलें आहा देवा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हण बाबा न्हू ओरुंबाक देवान स्वर्गानी म्हण देव रोसणार. कोणाचो रोसणार? सगळ्यांचो रोसणार. सगळ्यांचो. आनी तितून देव म्हजो रोसणार. म्हजो मोग करता. दुसरी वस्त बाबा न्हू हांगासर मेळटा ते भाशेन पृथ्वीक आकार नाशिल्लो. समदीर काळोखान बुडलेलो आनी देवाची शक्ती उदकाची वयर वसताली. म्हणटरी सगळें केवस आसलो. सगळें केवस आसलो. घुसपाक गोंदळ आसलो. आनीक काळोख आनी उजवाड एकठांयच येतालो. काळोख आनीक उजवाड एकठांयच येतालो. कशें जातलें? रातूय बी आनी दिसूय बी. कशें जातलें? जावपाना. ही भाशा आसलोलें. पूण देवान काळोख कुशीन काडलो आनीक उजवाड कुशीन काडलो. पूण केवस म्हळ्यार आसलो तो देवान कुशीन काडलो. आनी देवान म्हळें उजवाड जावं आनी उजवाड सायडीक जालो. आनी उजवाड जालो. हो उजवाड बरो म्हूण देवान पळयलें आनी ताणें काळोख आनी उजवाड अशी दोशी केलें. उजवाडाक दीस म्हूण आनी काळोखाक रात म्हूण देवान नांव दिलें सांज आनी तशीच सकाळ जाली हो पयलो दीस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. बाबा देवान हो स्वर्ग आनी संवसार कसो रचलो?
माती घेतली आनी संवसार रुसलो. उदक घेतलें आनी मळब रुसलें. कसो रुसलें? देवाच्या उतरान रुसलें. In Hebrew it's called dabar. Greek is called logos. देवाच्या उतरान वो स्वर्ग आनी संवसार रुसलो. पूण केदें व्हडलें पावरफूल उतर तें. येदो व्हडलो संवसार, येदें व्हडलें प्रितूम कित्याक रुसलें म्हणलां? देवाच्या उतरान रुसलें. जाल्यार हें उतर केदें पावरफूल, केदें पदवेदार. चिंतला तुमी केन्ना? चिंतात. आनी देवाचें उतर बरोबर सांगता, कान आसुनी देवाचें उतर हे बेरे कान. दोतोरान सोडलेले कान, दोतोरान सोडलेली मनशां कितें जातात? जिवी जातात, बरी जातात. देवाच्या प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. बरोबर सांगता देवाचें उतर आयकात. ते पदवेदार, ते शक्तिवन, ते बळवण, ते जिवे. हे उतरान देवान स्वर्ग आनी संवसार रचलो. जे घरान पडलेले गार्बेज काडपाक देवाक वगूच जायो. जे जिवीत आसले काळोख काडपाक देवा वगूच लागतलो ना. ते जिवितान केन्नाच जायना. ते करपाक देवाक वेळ लागता? लागना. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hebrew chapter 11 verse 3. हेब्रेवांक बरयल्ली चीट 11वा विसूर वडी 3. Hebrew chapter 11 verse 3. Page number 2194. Hebrew chapter 11 verse 3. सगळी उक्ती करात. Come on. Hebrew chapter 11. Come on, सगळी उक्ती करात. जांचे लगे आहा पेज नंबर 2194. 2194. Hebrew chapter 11 इकरा वडी 3. मेवला? सगळ्यांक मेवला? सगळ्यांक मेवला? सगळ्यांक मेवला? कमॉन, वाचूंक जाणा तितली उक्ती करात. ओके, सगळीं सांगता वाचुया आनी मागीर म्हजे फाटल्यान म्हणात. आख्खी सृष्टी देवान एकाच उतरान रचून हाडल्या. व्हडल्यान आख्खी सृष्टी देवान एकाच उतरान रचून हाडल्या. कितें सांगला? देवा उतरान कितें सांगला? एकाच उतरान आख्खी सृष्टी म्हणल्यार होल युनिवर्स. तितून दिसची पडटा, दिसची ना पडटा, ते मळब, दोंगर, दर्या सगळें आख्खी सृष्टी देवान एकाच उतरान रचून हाडल्या. आनी अशें जें कितें दिसची पडटा तें सगळें दिसची पडना तांतलें उपजोन आयलें. हें सगळें बाबाताक लागून आमी सजमूंक पावल्या. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. दिसची पडटा आनी ना दिसची पडटा तें कोणें रचलां? कोणें रचलां? देवान रचलां. कशें रचलां? एकाच उतरान. आतां हांवें काडलें आनी एक उतर म्हणलें, तेतून रचूं येता? ना. पूण देवाच्या उतरान आख्खें रचून आयलां.
पूण हांवें जाय जाणां हें उतर म्हणलां कम ऑन गेट अप उठ जेजूच्या नांवान तुका सांगता उठ आनी जाय जाणां उठल्या ताका लागून देवा उतर सांगता हे उतराक खंय हे उतराक कितें आसा देवाच्या उतरान हो सगळो संवसार दिश्टी पडटा ना दिश्टी पडटा तें देवान रुसलां जांकां बाबात आसा ती ओळखूंक पावता म्हणटा कितें आसा बाबात असल्यार हे देवान सूर आनी पृथ्वी रुसला ते मनीस ओळखूंक पावता बाबात ना ते म्हणटले कोण जाणा देव हो सूर्ग आनी संवसार रुसता आसतना तूं आसलेलो अशें जाय जाणां म्हाका म्हणटात सूर्ग आनी संवसार रुसता आसतना तूं आसलेलो तुवें पळयल्लें आनी थोड्यांक हांवें अशें चल्लां म्हजे पिशेपणान तुजी माय तुका जल्म दिता आसतना तुवें पळयलोली तुगे माय जल्म दिता ती ही तुजी आवय आनी हो तुजो पूत बरें मान करता दीस इज अ मम्मी एंड दीस इज अ सन तुजी आवय तुका जल्म दिता आसतना म्हजी आवय बरी म्हाका जल्म दिता हें तूं जाणा आसलो कोणें सांगलें तूं हे वस्तुरीचो तूं पूत म्हूण कोणें सांगलें तुजी मामी सांगलें बाबा तूं अमके दिसा अमके वेळार अमके सुवातेर अमके भाशेन जालो म्हूण कोण सांगलें तुवें सांगलें कोण सांगलें मामी सांगलें आनी मामी सांगलोलें तुवें कितें केलें सोत मारलें न्हू देखून तूं म्हणटा ही म्हजीच मामी पूण तूं कोणागे पूत तो सारकें कोण जाणा तुजी मामी जाणा हो संवसार कसो देवान रुसलो तो कोण जाणा आमी जाणाय ना आमी नको पूण हो संवसार कसो रुसलो तें कोण जाणा देव जाणा आनी तो देव सांगता आपूण कसो रुसलो तो ते देवाक आमी कशें सांगतले तुवें अशें करून रुसलो आमी आमच्या सांगूं येता मामीच्यान भुरग्याच्यान मामी सांगता ना गे तुवें म्हाका हे हॉस्पिटलान न्हू तुवें म्हाका त्या हॉस्पिटलान जल्म दिल्लो सांगूं येता थोडी पाट म्हणटाय थोडी भुरगीं खंय पांयांनी जल्मताय आनी थोडी भुरगीं खंय तकलेन जल्मताय पांयांनी जल्मल्लो वो तकलेन जल्मल्लो वो दोतोरान तुका मामीचें पोट चिरून असो वयर काडलो कोण जाणा तूं जाणा तूं हांव नको दोतोरान सांगलें बाबा म्हाका ऑपरेशन केलें आनी तुका वयर काडलो मामी सांगलें जाल्यार गोडी मामी लेगून नको बरी उमरी दिली जाल्यार ऑपरेशन म्हूण जाणा Praise the Lord. Hallelujah. 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 म्हणून या देवाच्या उतरार हो स्वर्ग आनी संवसार रुसले तातूंत दिसता आनी ना दिसता ते सगळ्यो वस्तू देवान रुसल्यो देखून देवान सांगला देखून आमी बाबातान ते कितें करता सोत मानता देवान सांगला देखून बाबातान आमी ते सोत मानता हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. एक सांग कोणाय गेल्लो पूत आनी मामी झगडटा धाकटो पूत मे बी 12 years 12 वर्सांचो पूत थगाय सारकी सुणे माजरा भाशेन झगडटात पयलो विजिटा म्हूण गेलो न्हू देखून हांव पयलो वगत थोडो वगत रावलो आनी म्हणलें मामी पूत आनी मामी सुण्या भाशेन झगडटात ते म्हळें मातशें वगत पळया पयलें रेफ्री रावले घोडे पयलीं म्हजेर पडलो लागत मातशें वगत सारकी पावर कोणा तुमकां न्हू पावर म्हळ्यार आमगे घरान झगडटाय तूं सगळीं शेजारी आनी आख्खे गांव आयकात फ्री कितें करून झगडो जाय तें शिकात आनी कशीं झगडटात ते तियात्र टिकेट नासतना कितें करात पळयात देखून थोडो वेळ हांव घरा रावलो घरांत झगडटात सारकी झगडटात आनी मागीर हांव म्हणटा खंय रे
हांव आसा म्हूण दाखयलें कित्याक ह्यो झगडी बंद जातल्यो आनी हांव म्हजी एंट्री मारतलो म्हूण आसलो पूण ही झगडी हो तियात्र कितें जायना बंदूच जायना म्हळ्यार हो तियात्र बंद जायना जाल्यार मुगे तियात्र आनी हांव आनी वयचें पडटलें म्हणटकीर हांव आहा म्हूण दाखयलें हांव थिंगा आहा म्हूण आनी हांव आहा म्हूण पडनाका तियात्राचो पड्डो तियात्र सारको काबार जाले सारको तियात्र सारको काबार चलय तियात्र सोंपलो वसायकार म्हणटे भाशेन आनी मागीर थोड्या वेळान सगळें शांत जालें आनी हांवें बसयलें आनी तातूंत झगडटा आसतना हांवें एक आयकलें पूत मामी सांगता तुकोडे हांव मागोत तें दिवपा जायना जाल्यार म्हाका जल्मा कितें हाडलो गे तुवें कोण विचारता पूत कोणा विचारता मामीक आवय जावं म्हणलें आनी मागीर हें आयकल्लें न्हू हांवें मागीर तिका बसयली आनी ताका काय बसयलो आनी भुरगो तो मे बी 12 years थोडे फावटी भुरग्यांक देव बी ना जाल्यार न्हू तेंक देव कोण तो नको ते कोण तें नको मामी डॅडी कोण तें नको तें सगळें शिकयता आमी सगळी माती खबर सगळें शिकयताय देव कोण मनीस कोण कशें वागूंक जाय कशें मनशान मनीस कशें जिवंक जाय हें देवा बद्दल सांगता आमी तें शिकयलें ना आनी मागीर ती बावडी हें उतर तिणें हांवें तें म्हणले उपरांत तो म्हणटा कित्याक जल्मान हाडलो हांव मागोत तें दिवपा जायना जाल्यार फादर हांवें चूक केली कशीक बाय ती कशी रडली चूक केली फादर म्हणाली सुमार 1000 जाण भुरगीं नासलोलीं सगळ्या भोंवतालीं कोण ह्या फुरसा बदलें वच कोण हिंग लादीन कोर कोण थिंग वच सगळे गेली 10 वर्सां पर्यंत कितें नाय भुरगींच नात आनी 10 वर्सां हांवें प्राचीत केलां फादर 10 वर्सां हांवें प्राचीत केलां 10 वर्सां हांवें इतलें मागणें केलां आनी 10 वर्सांनी हो जल्मलो गांवांत आख्ख्या लोकांनी फुगोटी मारल्यो कितें जालें म्हणून बाप जाल म्हूण चेडूं जालो जाल्यार वत गोडी मारता वत मातशें नासलोलीं आनी आयज हो म्हाका विचारता तुवें म्हाका कित्याक जल्मान हाडलो हांव मागोत तें दिवपा जायना जाल्यार आयज ह्या पुता भशेन जाय जाणां देवाक विचारतात म्हाका हो संवसार तुवें कित्याक रचलो भावणो हो संवसार देवान कित्याक रचलो म्हाका कित्याक जल्मान हाडलो हांव ह्याच घरान कित्याक लग्न जालीं जायते प्रश्न जायते जाणांक आसात देखून देवा उतर सांगता देवान हो संवसार कित्याक रोयलो वाय डीड गॉड क्रिएटेड ऑल थिंग्स हे सगळ्यो वस्तू देवान कित्याक रचल्यो केन्ना विचारला तुमी कित्याक रचल्यो दिसता कित्याक रचल्यो Book of Revelation chapter 4 verse 11 हेब्रेवांक बरयल्ली चीट प्रकाशची पुस्तक 4 आविसूर वडी 11 देवान हो संवसार वस्तू मनशां वारें उदक पावस झाडां पेडां सुकणीं सावजां कित्याक रचलीं प्रकाशची पुस्तक 4 आविसूर वडी 11 उक्ती करात मेवला प्रकाशनचे पुस्तक बुक ऑफ रेवल्यूशन चॅप्टर 4 वर्स 11 सर्वेस्परा आमच्या देवा सगळ्या वस्तूंचो रचणार तूं तुजे कुशीन त्यो रचून आयल्यात आनी वर्तूंक लागल्यात देखून तुजी पदवी वळखून
सगळ्यांनी तुका महिमा आनी भोवमान दिवंक फावो. हां म्हजे फाटल्यान म्हणा आनी फाट रिपीट करा ताचे फाटल्यान. सर्वेस्परा सर्वेस्परा आमच्या देवा आमच्या देवा सगळ्या वस्तूंचो सगळ्या वस्तूंचो रोसणार तूं. रोसणार तूं तुजे कुशेन तुजे कुशीन त्यो रोसून आयल्यात आनी आनी परतूंक लागल्यात. वळखूंक लागल्यात देखून तुजी पदवी वळखून सगळ्यांनी तुका महिमा आनी भोवमान दिवंक फावो. पण देवान बाबडी न्हू देवान तुका आनी म्हाका रोसला. देवान तुका आनी म्हाका रोसला. पयलें रिजन तें म्हळ्यार आमी देवाक महिमा दिवंक. आमी देवाक महिमा दिवंक आनी देवाची पदवी ओळखून घेवंक. देवाची पदवी ओळखून घेवंक. कोणी थोडे म्हणटले ना चेड जाला आतां घरान सगळें घर न्हू सगळें भांगरान बसतलो. चड जालां सगळें घर हाली करतले आनी कोणा घर भरतले. आमगे पिशेपण चडू कितें उपकारना चेडे न्हू ना. गुडे हे संवसारान सगळी गिरेस्काय दावन दौलत महिमा म्हशी करूंक म्हाका सगळ्यांनी जाण जावपा जाय ना. ते खातीर देवान म्हाका रोचूंक ना. आयज कोणा सांगता हांव देवा जे मिसांव तुवें म्हाका दिलां तें काबार जालें मागीर रोखडो दुसरे दिसा म्हाका व्हर. पयले मिसांव काबार जालें व्हर. म्हजें तुवें दिलें तें मिसांव काबार जालें रोखडेंच कितें करी व्हर. पूण तुजें मिसांव आहा तें काबार करूंक बोळ्ळी. तुजें मिसांव पळय आहा तुवें म्हाका वार दवरला तुजी व्हरती मोहिमे खातीर तो करूंक म्हाका बोळ्ळी आनी मिसांव काबार जालें आनी दवरप ना रोखडें कितें करी व्हर. पूण बाबा न्हू देवाक महिमा दिवंक. देवाक महिमा दिवंक आनी देव कोण तो ओळखून घेवंक देवान म्हाका रोचला. देवाक आमचें कांय नाका. देवाक आमचें कांय देवाक कितें जाय आमचें. थोडे म्हाका सांगले ना हांवें देवाक भांगार दिलें आनी हांव बरें चिंता देव हो भांगार कांय खंय भोंवत गाय. देव भांगार घान खंय भोंवता. ना ना हांवें देवाक अमके पयशे दिले. हां हे पयशे घेवन देव खंय भोंवत गाय खंयचे हॉटेलांत जेवपाक गेले गाय ना. देवाक आमच्या भांगराची भांगार मनशां घालतात. घोडे तुवें भांगराची सरबड घोडी सायबिणीच्या मुळ्यांच्या एक मुर्तीचे घुंगडे घातले जायत. ओ जेजूच्या हातोडे म्हण हांवें जेजू भांगरा मुकुट दिल्लो. जेजू भांगरा मुकुट दिवं येता ना. घोडे ते इमाजी घातलो जायत ते पानेला घातलें जायत पूण जेजू घालूंक ना. पूण बाबा न्हू आमचो हेतू ह्या संवसारान देवाक महिमा दिवंक. देवाक महिमा दिवंक आनी देव कोण तो ओळखूंक. म्हाका उडगां येता बोंगो थोडे आमची चिंतप न्हू देवा उतर मेळ्ळो ना आमकां. देवा उतर मेळ्ळो ना. जायत जाणांक मेळ्ळें ना पावलो ना आजून. कितलीं वर्सां जालीं हें देवा उतर परवूर जाता संवसारान आमच्या क्रिस्तांवांक. कितलीं वर्सां जालीं 2024 वर्सां जालीं. आजून हें देवा उतर कितें जालें ना पावलें ना. आनी कितें 1000 वर्सां वयता हांव नको. कितें वर्सां वयता नको. अशीच एका मनशाची खबर. एक तेंगे दोग जाण भुरगीं एकटो चेडो आनी एकटें चेडूं. तांगेर जायते फावटी हांव सिमिनारिस्तान वेतालों. केन्ना केन्ना म्हाका आपयतालें तेंगे वयतालो मागणें करतालो. आनी तांगेर
चेडो आसलो तो म्हणून लागलो हांव सेमिनारीन वेता. बाबा तूं सेमिनारी वयता जाल्यार मामी डॅडी सांग पयलें मागणें कर. पयलें कितें कर मागणें कर. दुसरें मामी डॅडी सांग. आनी तिसरें म्हणलें कितें करूंक जाय तें मागीर हांव कोत्ता. पूण हे भुरग्यान पयलें मामी सांगलें मामी 50-50. मामी कितें 50-50. डॅडी आहा तो 50-50 न्हू. कितें कितें म्हणलें आसा डॅडीनी हां मुगे एकलो चेडो केसो गुळो भांगरा गुळो. हो भांगरा गुळो पाद्री जालो जाल्यार मुगे घर कितें जातलें भांगरा गुळ घरान काडलो कितें जाता गो मागीर बत्तलें हाली जातलें एकटो चेडो. आनी तेणें बाबा जायती ट्राय केली. डॅडीक बडी जालो ताका सजमापाक. डॅडी हांव वयता. बापायन कान हालयलो ना. परती सगळे आनी आतां कितें जालें जाणा बायल मेली. यंग बायल मेली. चेडो रिसंटली 1 वर्स जालें नको 1-2 वर्सां जालें काजार जाल्यार बायल मेली. चेडो काजार जालें आनी चेडो वचून तुगे घर तूं हा म्हूण घर सोडलां आनी बायलेगेर रावता. आतां घर भरलें दुख्खान रडटा. फादर तो सेमिनार वयता म्हणटालो पूण हांवें ताका वचनाक म्हणलें मुगे घर भरतो म्हूण. आजय घर म्हाका हावपा येता. फादर हांव सुण्या कडेन उलयतां. उलय म्हणलें बरो उलय. हांव दुकरा कडेन उलय. हांव माजरा कडेन उलय. आतां ही तुजी मोहीम आनी उरलें कितें तुजें देवाची मोहिमा देव कोण तो ओळखून घेतलो ना. देवाची खुशी कितें ती ओळखून तुवें घेतली ना. म्हजी खुशी पूण देवान आमकां रोसल्यांत ताची मोहिमा ओळखून घेवंक. बूक ऑफ आयझाया चॅप्टर 43 वर्स 7. सदांच देवाक मोहिमा दी. सगळ्या बऱ्या कामांनी देवाक मोहिमा दी. देवाक मोहिमा दितली कामां कर. बूक ऑफ आयझाया चॅप्टर 43 वर्स 7. कारण तांकां सगल्यांक म्हजें नांव दिल्लें आसा. म्हजे मोहिमे पासत हांवें तांकां रोसल्यात. तांकां हांवें साकारून काडल्यात. ती म्हज्या हातांची रोसना. आनी एक फावटी बूक ऑफ आयझाया चॅप्टर 43 वर्स 7. कारण तुमकां सगल्यांक म्हजें नांव दिल्लें आसा. हां देवाचें नांव दिलां आमकां. देवान आमकां रोसल्यांत. म्हणटकीर आमी काम करूंक जाय. कोणाक गेलें देवाक गेलें. देवाचें काम देवाची मोहिमा. मागीर म्हजे मोहिमे पासत हांवें तांकां रोसल्यात. देवान आमची मोहिमे खातीर आमकां रोचूंक नात. देवान आपले मोहिमे खातीर देवान आमकां रोसल्यात. ताची मोहिमा टू ग्लोरिफाय हिम. पण आमी जिवीत भर झरता कोणागे मोहिमा करूंक कोणागे राज बांदूंक मुगेलें. हांव हे फिरगोजी आसा कोणागे राजी पाड पडट्या राजाचे. म्हजे राज हांव केदें म्हणलें पिशे पोंडे. हांव हे घराचो दोनी हांव म्हाका अरे जालें तूं वडील हे घराचो. हे घराचो वडील तूं मान कोत्ता. हांव ह्या देशाचो वडील म्हाका जाय तें. कितलो ते बुत्तले बाबा कितलो ते. पूण बाबा न्हू देवा उतर सांगते भाशेन म्हजे मोहिमे पासत हांवें तुमकां रोसल्यांत. कोणाक मोहिमा देवाक मोहिमा.
तांकां हांवें आकारून हाडल्यात आनी ती म्हज्या हाताची रोसना. म्हज्या हाताची, कोणाच्या हाताची रोसना? देवाच्या हाताची आमी रोसना. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. पण क्वेश्चन वो देवान आमकां रोसल्यात. कोणा भाशेन रोसल्यात हें सदां मनांत दवर. चेड जालो, बापूय म्हणटा चेड न्हू, सामको म्हजे भाशेन जाला. सगळीं शेजाऱ्यां सांगता आवय चेड न्हू तुका सारको तुजे भाशेन जाला. चड जालें, आवय चड सारकें म्हाजे भाशेन जाला. डुप्लिकेट मामी. कितू जाणां सांगतात वो चेडो हें चेडू देवा भाशेन जालें म्हणून. सांगात. भुरगें जल्मलें घरान, हॉस्पिटलान कितलीं जाणां हें भुरगें सारकें देवा गेलें देवा भाशेन, कितले जाणां म्हणटात. तुमी केन्ना आयकलां? हांवें केन्ना आयकूंक ना. हांवें केन्नाच आयकूंक ना हें भुरगें खरेंच देवा भाशेन, हो चेडो सारको देवा भाशेन, हें चेडूं सारकें देवा भाशेन. आयकूंक ना. पूण हीं भुरगीं कोणा भाशेन? आमचे भाशेन. आनी आमचे भाशेन जायत. हांव तर खोटो जाल्यार म्हजी भुरगीं बी खोटी म्हजे भाशेन जायत. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. मनीस देवा भाशेन, म्हजी धूव देवा भाशेन, म्हजो पूत देवा भाशेन, म्हजी शेजान देवा भाशेन. देवाचें आसणी न्ही, देवाचें आजीरपण. देवा भाशेन म्हणटाना दिव्या होली, बी होली एज योर गॉड इज होली. तुमचो देव पवित्र, तशी तुमी बी कितें जायात? तुमी बी कितें जायात? पवित्र जायात. पुढे बाबा तूं हे पवित्र देवा भाशेन, तुजें रूपणें देवा भाशेन. आनी जेन्ना तूं आमच्या भुरग्यांक सांगलें तूं देवा भाशेन, तूं देवा गेलो, ती कोणाक महिमा हाडटली? देवाक महिमा हाडटली. आनी तूं तांकां सांगशी तूं म्हजे भाशेन, मामी भाशेन, डॅडी भाशेन, नाना भाशेन, मागीर तिंग तर माना हय तुजे भाशेन येता, म्हजे भाशेन शकता. ती मागीर येतली कडकड कडकड करीत. पूण आमकां जाय सगळें आमचे भाशेन जाल्लीं. पूण आमी आमचे भाशेन न्हय, आमी देवा भाशेन. आनी देवा आमकां रोसल्यात. बुक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 26 and 28. उदवदीचें पुस्तक पयलो हाविसूर वडी 26 आनी 28. सव्वीस ते 28 वाचूया. देवान म्हणलें, आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया. देवान म्हणलें आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो कोणाक रचुया? कोणाक रचुया? मनशा. नुस्त्याक मनशाक. कोणाक? नुस्त्याक वो मनशाक? मनशा. मनशाक म्हळ्यार कोण मनीस तो? तूं आनीक हांव. पूण देवान म्हणलें आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया. आनी मागीर आनी समुद्रांतल्या मासल्यांचेर, अंतराळा वेळ्या सुकण्याचेर, पोसपाचे मोनजातीचेर, सगल्या रानवट जनावरांचेर आनी पृथ्वीमेर सोरपटून भोंवतल्या जिवाण्याचेर तो दोनीपण चलोव. हे सगळे येदे व्हडले संवसाराची दोनीपण चलोवं म्हणल्यार हे सगळ्या संवसाराचो कारभारी तो जावं. आमी कारभारी. कारभार म्हळ्यार जाणा तुमी, आदी काजराक एक रायबारी आनी दुसरो कोण?
हे दोग मनीस गरजेचे काजार बरें जाता जाल्यार. काजार तर बरें जाता जाल्यार दोग मनीस बरें आसूंक जाय. कोण? रायबारी आनी कारबारी. रायबारी दुसऱ्या उतरान एक म्हळ्यार सोयरी करतो. रायबारी बरी सोयरी का मुगे चेड आहा भांगरा दे, चेड आहा मुगे भांगरा गुळो चोय आं बरें जावपा जाय. आं सगळें सारकें. हें कोणा सांगताय? रायबारी आहा तेका. हो सोयरी करता तेका रायबारी. चोय एसे उपकार ना म्हाका. पूण आतां भोंगो आतां खंय चेडवाक चेड्या चोवपाक 2000 2000 चोवपाकूच 2000 फोटो वचोन 2000 तेका पे करूंक जाय. 2000 म्हणजे त्या वेळार कारबारी रायबारी आनी कारबारी गरजेचो. पूण आमी ह्या संवसाराचे रायबारी कारबारी आमी हे संवसार दोनी न्हय. रिसंटली कोण म्हाका सांगलें फादर न्हू आमगे देंवचार येयलो. कोण येयलो? देंवचार येयलो. देंवचार येयलो आनी मागीर देंवचार कितें केलो? ना देंवचार कितें करता हांव नको कितें करपा तो. मागीर हुशार गेलो ना फादर देंवचार येयलो आनी देंवचार गेलो. आनी मागीर म्हाका कळ्ळें देंवचार म्हळ्यार कोण तो? स्वरूप येयलो खंय तेंगेर. स्वरूप येयलो. हांवें मागीर म्हणलें आरे बाबा स्वरूप देवूय बी न्हू आनी देंवचारूय बी न्हू. स्वरूप देवूय बी न्हू आनी देंवचारूय बी न्हू. पूण पवित्र पुस्तकांत ताणें देंवचारान रूप घेतलें. कोणाचें? सोरपाचें. कितें घेतलें? रूप घेतलें सोरपाचें. तेका लागून स्वरूप देंवचारू. बरें पवित्र पुस्तकांत दुसरें उतर आसत म्हणे थोडे फावटी देवा उतर सजमुपाक पवित्र आत्म्यान रूप घेतलें. कसलें? जेजू बूक ऑफ मॅथ्यू चॅप्टर 3 वर्स 16-17 हांगासर मेळटा. पवित्र आत्म्यान रूप घेतलें. कसलें? म्हळ्यार ते सगळे पारवे आहाय ते पवित्र आत्मो. थोडे आमगे सजमोवपा उणें जाता. पारवे आहाय ते पवित्र आत्मो रूप घेतलें. पवित्र आत्म्यान बूक ऑफ एक्ट ऑफ एपोस्टल हांगासर तांचे शिसांचे देंवता आसतना रूप घेतलें. कसलें? उज्याचें. मागीर उजो पवित्र आत्मो. बरें ताका हांवें पोतून सांगलें देवा उतर बरें करून सजमून घे. आतां म्हणलें ते 2000 ओदीक एका दुकरामध्ये देंवचार गेलो आनीक देंवचारान सगळे दुकरां एका दोडये वयल्यान उडये मारले आनी सगळे दुकर कितें जालें? उदकांत बुडून मेले. आतां म्हाका सांग हे देंवचार कितून रिगले? दुकरान रिगले. पूण आतां दुकर कोण जाले? देंवचार. चोरीस हात मरे तूं? वय फादर चोरीस खाता. म्हण आतां दुकरांनी देंवचार रिगले. दुकर देंवचार जाले. तुवें दुकरा मास हायले म्हणटकीर आतां कोणा मास खाता? चोरिसा मास खाता आसतना. अशें थोडे वेळे पिशपण आहा आमचें. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देवाने सगळ्याची रायबारी आनी आमी कारबारी कसले? ह्या संवसारी आमी दोनी न्हू. आमच्यांनी कांय रुजून हाडपाक जायना. आमी रायबारी आनी कारबारी संवसाराचे. देखून संवसार सांबाळूंक जाय आमी. हो संवसार सांबाळूंक जायो. देवाची रोस ना ती. दर्या नितळ सांबाळूंक जायो. वारें नितळ सांबाळूंक जाय. आमचे गांव सगळे वयत थिंगा गार्बेज. काल हांव ती सायडीन मार्गां गेलो. हांवें देवा गोंयकार केदोन सुदरतले रे देवा आमी. भारत देश वयर सरपाक आनी कितलीं वर्सां लागतलीं? केन्ना सुदरतले? वयले मारले कितें मारले कोणा खबर? केन्ना आमचे गांव आमचे केन्ना सुदरतले? कित्याक हांव मुगे भाटां हांवें उडयलां पूण घाण कितें सगळें पावली. आतां वयर उडयल्लो सगळो कसो देंवन खंय गेला जाणाय तुमी? भोंग ते दर्या बावड्याचे. आदी दर्या वचून उमेद येताली. आतां तितून चुपाना सगळें आख्खो संवसार डस्टबीन.
पूण आनी पावट उडगास कोत्ता आमी ह्या संवसाराचे रायबारी आनीक कारबारी कोणाक तूं सांगात आनी हे रायबाऱ्यांक कारबाऱ्यांक देवान कोणा भाशेन रचली वर्स 27 verse 27 chapter book of Genesis chapter 1 verse 27 देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो दादलो आनी बायल ताका रचली फक्त देवान मनशाक आपल्या भाशेन आनी आपल्या सारके फक्त मनशाक कोणाक मनशाक देवान सुण्याक आपल्या भाशेन रचूंक ना सुण्याक आपल्या भाशेन रचूंक ना सुण्याक सुणे कशी रचली माजराक आपल्या भाशेन रचूंक ना माजराक माजर कशें रचलें पूण मनशाक आपलें पवित्रपण दिलें विचित्रपण दिलें आनी मनशाक ताणें एक धाडसणें एक देणें दिलें पूण आयज हे मनीस मनशाक वळखना वळखता वळखता सुण्याक जेवण कितलें रे बाबा पूण सासू माय बावडी कश्टवता वखद ना जावन वखद ना जावन आनी एक साग घरान जायत पावडी न्हू येसान बी वास येता आवयशी थोडे घरान भितर सरपाचें ना ते डामनेस पडे आहा न्हू ते सुणे माजरांची पड तेची पड वास वो भितर सरपाचें ना आनी भोंवो तेंची सॉरी टू से दॅट जेंचे घरान सुणे आहा न्हू तेंक ते सुण्याकूय वास येना आनी तेंकाय वास येना सुण्यांगे नाकूय बोल्ले आनी तेंगेले नाक बोल्लो कोण वास येना पूण ती आनी कोण भितर सरशी वयस केदोन गाय भायर सरल्या पुरो जाता ती एक प्राचीत आय एम नॉट अगेन्स्ट डॉग सुण्याची माजराची पूण सुणी आनी माजरां एकठांय जियेतात सुण्याचो वास आनी मनशाचो वास हार्मिंग मनशाक न्हय आयज मनशां बरोबर आनी सुण्याक बरोबर लेखतात अरे ती जाणटी आवय ती जाणटी माय तो जाणटो बापूय जेवणाक आशेता आनी भोंवो थोडी जनवरांक जेवण घालतात गायेक आमची गाय पळय आमगे बैल आसले ते गायो बैल कितें खावचे येताले चोरो तेंगे हिरवो चोरो मेळ्ळे ते लागले बाक्का 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 ओडीत राहाय ते आयज तेंक जेवण घालता आमी आनी अशें संवसार सांगता ते भाशेन एका हेजी सांगता नियरली 80 million people are hungry 80 million लोकांक जेवण मेळना बाबा न्हू देवान संवसार रचला आमी ताचे दोनी न्हय आमी ताचे रायबारी आनी कारबारी मनशाक जेवण जनवरांक तेंगे कितें आहा तें घालूंकूच जाय तें कितें आहा तें घालूंक जाय आयज माय घरान तर जाणटी जाल्यार वास येता म्हण तांकां भायर उडयल्यात आनी घरान कोणा बंदवलें कोणा बंदवलें सुण्याक भरून दवरल्यात माजराक भरून दवरल्यात अरे मायचो तुका वास येता आनी सुण्या माजराचो वास येना माय घरान सबना ते कोणशा मारली आनी सुण्या माजरांनी तूं घर सबयताय मनशां घरान आडकोळ पूण सुणी माजरां आहात ती घरान सबयताय आयज खंय वयता संवसार प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 आनी देवान म्हणलें चडात आनी वाडात वर्स 28 आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हळें चडात आनीक वाडात प्रितूम बरात आनी तिका तुमच्या हाता खाल दवरात आयज भुरग्यांक जल्म दिवपाक
आवय बापाय कडेन पयशे नाय. भुरग्यांक जल्म दिवप म्हणलें जाल्यार व्हडलो खरीस. पूण कितले कितले लाखांनी लोन घराक लागून, जेवणाक लागून, पार्टी करपाक, लग्नाक कोण बर्थडे करपाक लाखांनी लोन. आनी एक दिसा कोणाक गेल्लो जायत पाटी खबर सांगता, जायते वर्सां फाटीं कोणागेर अशें हांवें दारार मारलें. आनीक दारार मारलें ते घरान केन्नाच भितर सरूंक नासलो हांव, नको आसलो. दारार मारलें, जायते वेळान दार काडलें. दार काडलें तेन्ना ही सारकी भिरांत आयली. सांग काळी सांग वच चल्लें अशें. आतां हांव नको, दार काडलां पूण आतां खंयच्यान धांवपाचें तें हांवूच नको. आनीक दारा कडेन वगभर उबो आहा सारको, कितें हालोंक जायना. ते आदी आमी स्टॅच्यू म्हूण कितें गेम खेळटाले, स्टॅच्यू म्हणून ते कितें म्हणून उपरांत तुवें आनी हालोंक जायना. स्टॅच्यू कसो उबो आहा. आनी कांय वेळार म्हाका म्हणलें प्लीज सीट, मातशें बस. आनी बसपाक म्हाका ताकत ना, बसपाची ताकत ना. आनी बसपाक जागोय बी ना. बस म्हणलां बसपाची ताकतूय ना आनी बसपाक कितें ना, जागोय ना. जाल्यार जालें कितें? तेंचें घर सगळें सुण्यांनी भरलेलें घर. व्हडले व्हडले सोफा, व्हडले व्हडले वस्तू आहात, पूण सगळ्या सोफाचेर सगळीं सुणीं बसून आहाय. आनी घरान सगळी घाण घुट्टाण कसली सुण्याची. आनी मागीर उबोच रावलो आनीक मेजूंक लागलो. कोणाकू? सुण्यांक. धाकटी मोटी, धाकटी व्हडली व्हडली, जेवण सगळे कासाची व्हडली सुणी. मेजता 1 2 3 4 5 6 पावलो सारको 30 नंबर पावलो. 30 जाणां घरान सुणी. 30 जाणां सुणी. आनी 30 जाण सुण्या आंगार येयले जाल्यार म्हजो कुडको कोणाक कितें पाव. आनी ती फेव 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 करता. आनी मागीर कांय वेळान ताका विचारलें, हाव मेनी चिल्ड्रन डू यू हॅव? कितले भुरगीं आहा? नो फादर, वी डोंट हॅव चिल्ड्रन. दीस इज आवर चिल्ड्रन. आमगेर भुरगीं नाय. ही आमगे सगळीं कितें भुरगीं. 30 जाणां भुरगीं. आयज संवसार कसो वाडटा तो पळयात. संवसाराची वाड खंयच्यान येता ती पळयात. हे देवान म्हणलें आशिर्वाद घाल्लो आनी म्हणलें मनशाक वाडात आनीक चडात आनी प्रितूम बरात. आयज ही प्रितूम मोगान भरची गरज आसा. आयज ही प्रितूम मानान भरची गरज आसा. आयज मनशान आपूण कोण तो वळखून घेवपाची गरज आसा. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. थोडेच वेळ आमचे दोळे बंद करूया आनी देवा उतर आमी आयकलां ते काळजान मनान विकूंक, काळजान मनान दवरूंक. देवा म्हाका पवित्र आत्मा दी. तूं म्हाका शिकय हांव कोण तो, आनी तूंच म्हजी वाट उजवाडाय. देवाचो आत्मा माग. तूं देवाची पूत आनी देवाचो दूत.
हे बागून पुणीचूं देवाचो आशीर्वाद युकर पवित्रात्म्या दुःखामची मोरे तुझी सोक्तीना ताबू राव तू आमची सोवे आणि एक बट वाढल्या युकार पवित्रात्म्या तुका म्हज्या काळजा तुका म्हज्या काळजा गावे पिकून विकोर गावे पिकून विकोर बापाक बुजूंक सासना बापाक बुजूंक सासना युकार पवित्रात्म्या युकार पवित्रात्म्या तुका म्हज्या मना तुका म्हज्या मना गावे पिकून विकोर गावे पिकून विकोर बापाक बुजूंक सासना बापाक बुजूंक सासना तुझे जिवे उदो तुझे जिवे उदो सासनाक वाव दिसू सासनाक वाव दिसू बुसवंडार आनी बुद्धिना बुसवंडार आनी बुद्धिना सगळें तूं चलोय सगळें तूं चलोय. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. We are in your presence. Fill us with the power. Fill us with the power. Live inside of me. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. We are in your presence. Fill us with the power. Fill us with the power. Live inside of me. Live inside of me. You are living water. You are living water, never drying fountain, never drying fountain. Comfort and counselor, comforter and counselor. Take complete control, take complete control. सगळे आमच्या जिविताच्या हातान घालूया आमचो पिडा रोग ताका सांगुया आमची चिंतना आमची उतरां आमच्या घरांत आसा ती मनशां जे आमच्या घरांत प्रश्न आसा ते ताका भेटूया आख्खो संसार देवाची देव ह्या ब्रह्मणाचो रुसना सगळें ताच्या हाताचे उरूस दिसता आनी ना दिसता ते ताणेंच रुसला देवा तो राख आनी सांबाळ सर मनशाची काळजां
शांतीन भोगता भलायकी ही व्हडली गिरेस्त जे सुवातेर झुजा मारामारी देंवचार संवसार पातोक वडपण आसा थंय तुजी सोपी दर एका राष्ट्राची आशिर्वाद राष्ट्राचे प्रायम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट आसा तांचे आशिर्वाद दोतोरांची नर्सीची पुलिसांची आदवोगादांची सैमाची राखण करतल्यांची समाजान वावर करतल्यांची पिडेक एक सुरी वाट सुरी आसल्या राखण आसा आयज मनशाक मनीस म्हूण मान दिना सगळ्या वस्तूंक व्हडले मान आसा मनशाचो मान वागडोवपी मनशाचो मान वगडावपी मनीस दुनिया जो पर्यंत आमचो रुसणार कोण तो पर्यंत आमी मनीस कोण तो ओळखूंक पावचे ना हे सुर्ग आनी संवसार दोनी कोण ते तर वळखना तो पर्यंत सुर्ग आनी संवसाराचें म्हत्व the importance of this whole universe, the importance of each and every things, we won't respect them. आमी तांकां वळखूंक पावचे ना ती जाणवायन आमकां बोर सर्गीच्या देण्यानी आमकां बोर आनी सगळी मागण्यान करचो आख्या पवित्रच्या वडिलां खातीर पाद्रीं खातीर माद्रीं खातीर आनी दर एका मनशा खातीर मागणी देवा मुखार दवरून बरें आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसवटो आयज आमकां दी आनी आमी आमची सुदाऱ्यां बक्षिता ही बातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन.